हे सरकारान गेल्या 3.5 वर्सांनी 10 चीफ ऑफिसर, 4 इंजिनियर, 4 अकाउंटंट म्युनिसिपालिटीचे ट्रान्सफर केला. सांखळी म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टान पिटिशन घातली अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट. DMA पार्टी केली आम्ही, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर पार्टी केल्या, चीफ सेक्रेटरी पार्टी केला आणि हे तीनूच हियरिंगांक काल तेजो निकाल येयलो. निकालान तांकां गव्हर्नमेंटान एफिडेविट दिल्ले आसा, अंडरटेकिंग दिल्ले आसा, कोर्टान डायरेक्शन तांकां दिल्लें आसा की 2 म्हयन्या भितून सगळी जी रेजोल्युशनां घेतलेली आसा पयलींची ती एक्झिक्यूट करची आणि 6 विक्सा भितून 6 आठवड्या भितून तेंच्यांनी जे डेव्हलपमेंट फंड्स प्रपोजल DMA धाडला ते अप्रूव्ह करचे, नाजाल्यार डिनाय करचे म्हणून. आणि एका कोड ऑफ कंडक्ट जो इफेक्ट जातलो तो एका लागचो ना म्हणून अशें कोर्टान डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्लें आसा. हेजे वयल्यान तुमकां कळटा, हांव स्पेशली सांखळीकारांक सांगूंक सोदता, सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोकांक सांगूंक सोदता जे आमचेर एलिगेशन घालता की सांखळी म्युनिसिपालिटी कामां जायना म्हणून, हे कित्याक लागून जावंक ना. हे जो निकाल आयज तुमच्या फुड्यान आसा ही आमदाराचे हे फाटले सगळे चीफ ऑफिसर आमदाराचे इशाऱ्याचेर नाचताले, ताका लागून ही रेजोल्युशन एक्झिक्यूट जायना आसली. आयज कोर्टान तेजो रिजल्ट दिल्लो आसा.